नवरात्रांचो उत्सव देवी शक्तीचो सुवाळो। 9 दिसांची नवरात्री आणि 10व्या दिसाचो दसरो ह्या दोनूय उत्सवांची समेस्त गोंयकारांक मना काळजांतल्यान परबी। शुभेच्छुक स्वप्नील शेटगांवकर, पंच वॉर्ड नंबर 3 मोरजे, तशेंच मोरजाई देवस्थान समितीचे वांगडी। नवरात्र ही 9 दिवसाचा उत्सव देवी महादुर्गा वेगवेगळे रूप धारण करून महिषासुराचा वध करते। ह्या आमच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने, या दसऱ्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, हितचिंतकांना, देश विदेशातील सर्वांना मी संपूर्णपणे सुंदर आयुष्य आणि चांगले दिवस येवो ही देवाकडे प्रार्थना करतो। An Institute, a name that hotel industry trusts. Benz NX wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. A perfect shop for all your clothing needs. Saris, kurtas, churidars, leggings, dress materials, western wear, night wear, inner wear, bridal lehengas and all the accessories to make every woman look beautiful. Visit today Benz NX Mahalakshmi Chambers and Benz Readymade, Padmavati Tower, 18 June Road, Panjim, Goa. Hotel Green Park, a right place for celebrations. Multi-cuisine AC and poolside restaurant, away from crazy crowd. A right place for birthday celebrations, weddings, engagement ceremonies, conferences and meetings. Visit today for a complete family treat. Hotel Green Park, Giri Mapsa, Goa. Hotel Green Park wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. अब घर की हर दीवार चमकेगी मास्टर लैक के वाटर बेस्ड PU पेंट से। कम दाम में दे बढ़िया क्वालिटी जो बाकी पेंट्स के मुकाबले चले ज्यादा। गोवा के हर घर के लिए गोवा का पेंट, मास्टर लैक पेंट। जानकारी के लिए कॉल करें 8208949772। मास्टर लैक पेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। असे म्हणतात की 9 दिसांक 9 रंग देवी उधळत असता। हे सगळे रंग तुमच्या सगळ्यांच्या जीवनात भरचे असे देवीकडे मागता आणि नवरात्रीचो यंदाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन तुमचो जावचो असे समस्त पिर्ण अर्बनच्या परिवारातर्फे हांव देवीकडे मागता। गोयची राजधानी पणजी। पणजे शारात सगळे व्यवसाय, पर्यटन, बाजार, पुरातन स्थानांचे केंद्रबिंदू। आणि हे सगळे राखून दवरपाचो भार घेतला तो हांगासर स्थापित आशिल्ल्या देवी महालक्ष्मीन। देवी महालक्ष्मी सगळ्या भक्तांचे रक्षण करता अशी तिची ख्याती आसा। पणजेकारांच्या उलोक धावून येऊन तांचे रक्षण करता असे सगळे पणजेकार मानतात। देवी महालक्ष्मीचे देऊळ पणजे शाराच्या मधोमध स्थापित आसा। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी महात्मय नवरात्र उत्सवाच्या निमतान घेतिल्ल्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार, तशेंच तुमकां सगळ्यांक नवरात्र उत्सवाची खूप खूप शुभेच्छा। अशें म्हणटात की गोंय परशुरामाची भूंय। ह्या भुंयेर सरिल्ल्या काळाच्यो कितल्योश्योच काणयो आमकां पळोवपाक मेळटा। हांगासरूच समुद्र मंथनाची याद आयल्या बिगर रावना। अशें म्हणटात की हांगासर विष्णू आनी श्री महालक्ष्मीचो वास आसा। ह्याच पवित्र भुंयेचेर नवरात्र उत्सव व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान मनयतात। वेगवेगळ्या देवळांनी देवी दुर्गाचे वेगवेगळ्या रूपांचे पूजन जाता। आज आमी आयल्या पणजे हांगासरल्या देवी महालक्ष्मीचे दर्शन घेवपाक। अशें म्हणटात की देवी महालक्ष्मी भुंयेचेर रावून आपल्या सगळ्या भक्तांचे दुख निवारण करता, तशेंच तांकां सुख आनी समृद्धी दिता। तर चला वचूया देवी महालक्ष्मीचे दर्शन घेवया। देवी महालक्ष्मीचे देऊळ सुंदर आणि भव्य अशा परिसरात आसा। महालक्ष्मीच्या देवळाच्या वांगडाच आमकां हांगा हेर देवळांय पळोवपाक मेळटा। हनुमानचे देऊळ,
महादेव, गणपती, रवळनाथ, रामपुरुष हांगासर स्थापित केला. भक्त ह्या देवळांचे दर्शन घेतात आणि ह्या देवळांनी जावपी उत्सवांक मोठ्या संख्येन हजर रावतात. देवी महालक्ष्मीच्या दर्शनाक आयिल्ल्या प्रत्येक भक्ताची देवी महालक्ष्मी इच्छा पुरी करता अशी मान्यताय आसा. ह्या देवळाची मांडणी हेर देवळांपेक्षा वेगळी आसा. देवीच्या गाभाऱ्याच्या मुखार खूप व्हडलो सभामंडप आसा. देवीच्या गाभाऱ्यातली मूर्ती सोबीत आणि दिव्य स्वरूपाची आसा. चांदीच्या प्रभावळीत विराजमान आसा. देवीच्या वेगवेगळ्या रूपातले महालक्ष्मी एक रूप. पुराणांत देवी महालक्ष्मीच्या अवताराची आख्यायिका आसा ती अशें म्हणटात की देवांक समुद्रातले अमृत जाय आशिल्ले, पण हे अमृत मेळोवपा खातीर समुद्र मंथन गरजेचें आशिल्लें आनी समुद्र मंथन करपाक तांकां गरज आशिल्ली ती असुरांची. तांच्यांनी असुरां कडेन मदत मागली समुद्र मंथना खातीर आनी असुरांनी अट घातली की ह्या अमृतातले तांकां जर अर्दो वांटो मेळटलो जाल्यारूच ते तांकां मदत करतले. समुद्र मंथन जालें आनी ह्या मंथनांतल्यान वेगवेगळी रत्नां भायर आयलीं. तातूंतले सगळ्यांक अमुल्य रत्न आशिल्ले ते देवी महालक्ष्मी. 14 रत्नां सगळ्यांनी वांटून घेतली आनी देवी महालक्ष्मी आमच्या वाट्याक आयली. अशें म्हणटात की देवी महालक्ष्मी भुंयेरूच रावली आनी आमचे सगळ्यांचे कल्याण. सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां. नवरात्री जो उत्सव असा तो देवीची शक्तीची उपासना आराधना 9 दीस पर्यंत लोक करतात. मार्कंडेय पुराणांत सांगिल्ल्या प्रमाणे देवीची शक्तीची उपासना तातूंत 13 अध्याय आसा. ते तातूंत महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जी जगदंबा आसा ती अनेक तरेची रूपां घेऊन भक्ताक पावतात. त्या खातीर तिची मनापासून श्रद्धेन जर भक्ती केली जायत ती शक्ती स्वरूपात तुमकां शक्ती, आरोग्य, ऐश्वर्य आणि जी तुमचेर संकटां येतात किंवा येणारी आसात ताजे पासून मुक्त करणारी अशी ती जगदंबा. तिचो आराधना उपासना करपा खातीर 9 दीस असो प्रोग्राम आसता. देवळान घटस्थापना, घटाची पुजा करून दुर्गेचें आवाहन करतात
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जगदंबा सुतीचें आवाहन करून 9 दीस पर्यंत पयले दिसा 1 माळ, दुसरे दिसा 2, तिसरे दिसा 3 अशे जितले दीस येता 8 दीस किंवा 9 दीस तो पर्यंत प्रमाण ती वाडत वता आनी निमाणे दिसा ती सगळें जातकच तिजी उच्चापन उत्तर पुजा करून 9 कुमारिका वाडटल्यो आसता। तिणें ल्हानपणाचें कुमारिकेचें स्वरूप घेवन दैत्याचो रानुमाचो नाश केल्लो आनी ल्हान भुरगे म्हणटकच ते कोणाक व्हडलेशें काय खटकलें ना आनी तरेतरेचें कुमारी पुजन करून तिजी पुजा करून कुमारिका हें तिचें स्वरूप अशें मानान हाडून तिजी पुजा करची आनी तिजे कडेन आशिर्वाद घेवचो अशें आसा। तेन्ना जेन्ना जेन्ना ताचेर संकटां येता तेन्ना ती संकटा पासून मुक्ती मेळची, लोकांक आरोग्य जावचें, ऐश्वर्य तांकां प्राप्त जावचें, सगळ्या संकटाचें परिमार्जन करपाक जेन्ना जेन्ना लोकांचेर संकटां येतलीं, दानवां मस्ती जातली तेन्ना आपूण अवतार घेवन तांचे नाश करतली। इत्थम यदा यदा बादा दानवोत्था भविष्यती अशें सांगिल्लें। जेन्ना जेन्ना दानव असुर चड जावन मस्ती करतले तेन्ना आपूण देवीचें स्वरूप प्रगट करून तरेतरेन तांचो संहार करतली। इतलेंच न्ही, जें आपलें मार्कंडेय पुराण जें आसा, श्रुतम हरति पापानी तथारोग्यम प्रयच्छति अशें देवीचें वचन आहा। जें आपलें पुराण किंवा मार्कंडेय पुराण जे देवीची स्तुती सांगिल्ली आसा ती फक्त जर आयकत, श्रुतम हरति पापानी फक्त आयकल्यार पाप ना जाता, तथारोग्यम प्रयच्छति आनी सगळ्या लोकांक आयकणाऱ्यांक बेगीन आयकत सुद्दां जाल्यार पाप नाश जाता, आरोग्य प्राप्त जाता असो तिचो महिमा आसा। ताका लागून ही शक्ती स्वरूपा तिची आराधना देवळान घटस्थापनेच्या रुपान सर्वात जाता आनी 9 दीस पर्यंत ती सतत चलता। पुजा, निर्माल्य, आरती, नैवेद्य, राज्य आरती, कीर्तन अशे तरेचे सांगता करून ताच्या नंतर लास्ट निमाणे दिसा दसऱ्याची विजयादशमीची पालखी जाता। पालखी सिमोल्लंघन म्हणून आसता, ते वचून आपट्याची पानां धुतून देवीचो कौल प्रसाद घेवन ताची सकाळची सांगता जाता। अशे तरेन हो नवरात्रीचो उत्सव सगळ्या देवळांनी जाल्लो आसता आनी जे कोण देवीच्या देवळान येवन देवीचें स्वरूप, देवीचें दर्शन घेवन येणाऱ्या सगळ्यांक हे नवरात्री शुभकारक, आरोग्यदायक जावं आनी अशे तरेन सगळ्यांचें कल्याण करून देवीन सगळ्यांचें रक्षण करचें आनी जो जो येवन तिच्या पांया कडेन आपली याचना, आपली प्रार्थना करता ते प्रत्येकाच्या श्रद्धे प्रमाणे देवान तांकां यश दिवं, आरोग्य दिवं आनी सगळ्यांचें कल्याण जावं ही देवी कडेन प्रार्थना करून म्हजी 2 वाक्यां सोंपयता। ह्या देवळाचो इतिहास आनी हांगासर जावपी वेगवेगळे उत्सव जाणून घेवया। म्हजें नांव अवधूत आंगले, हांव हांगा दररोज येता। आतां म्हाका जवळ जवळ 25-26 वर्सां जातली हांव कमिटीचेर आसा। आमची दर म्हयन्याक कमिटीची मिटींग जाता, तातूंत हांगा देवळाची एक्टिविटी ठरता। हांगा वर्साक चैत्र पौर्णिमा, रथसप्तमी हे उत्सव आसता आनी व्हडलो उत्सव म्हणजे हांगा भजनी सप्ताह श्रावण म्हयन्यांतलो। श्रावण म्हयन्यांत चड गर्दी जाता, प्रत्येक सोमारा शुक्रारा आनी सप्ताक गर्दी आसता। म्हाजें नांव भवानीदास मणेरकर, हांव वेवस्थापक आसा। हे देवळाची अशी आख्यायिका आहा जी 15 सालां पयलीं तेन्ना आदिल शाह खानाची हांगा राजवट चालू आशिल्ली। 1510 नंतर हांगा पुर्तुगेजांनी हांगा राजपुता सुरू केले। तेन्ना आदिल शाहाच्या राजकारणांत टायमार हांगा गोंयांत खूब देवळां आशिल्लीं। जेन्ना पुर्तुगेज हांगा आयले, हांगा बाटाबाटी जावपाक लागली, तेन्ना हांगासर देवळां किंवा आनी कितें आशिल्ल्या संस्था आशिल्ल्यो हिंदूच्यो तेंच्यांनी मोडून घातल्यो आनी थंय तेंच्यांनी चर्ची बांदल्यो। त्या कारणा खातीर काही भाविकांनी आमचे हिंदूचे देवळां किंवा तेंच्यो मुर्त्यो देवाक घेवन पळोवन पुरोवपाक लागले। त्या खातीर आमची देव महालक्ष्मी देवी ही सुद्दां मया हाती स्थायीक जाल्ली। थंयसून ती तालेगांव आयली आनी नंतर परत ती माम्याक आमच्या घराण्यांत ती गेली। थंयसून मागीर ती हांगा आमची स्थापना जाली। 1817 हें देवूळ श्री धेंपो फॅमिली बांदिल्लें आनी ते परते
1983 पर्यंत नवें बांदलें तें आतां देवूळ हांगासर आसा. आमच्या देवळान ह्या हितून मेन आमचो उत्सव आसा तो श्रावणी भजन. हांगा 9 दिवस अखंड श्रावणी भजन चालू आसता. आनी ह्या देवळाचें मुख्य आख्यायिका म्हणजे कितें, ह्या देवळान सगळे जातीचे हांगा माजन आसा. पर्टिक्युलर एक जात ना, सगळे तांकां हें दिल्लें आसा. तेन्ना 7 जातीचे लोक हांगा येवन मेळोन सप्तक हें करता. त्या भायर आमच्या देवाचो स्थापन दिन आसा, जिर्णोदय दिन आसा, मागीर नवरात्र आसा. नवरात्रा ही आसा पळय 9 दीस धेंबो कुटुंबी हांगा भजनाचो कार्यक्रम सादर करता. आनी 9व्या दिसा तेंचे मागीर महाप्रसाद आसता. नवरात्री बद्दल आसा त्या दिसा 9 दिसांनी सबंद दीस आमचो देवूळ ओपन आसता. महेश कांदोळकर हांव महालक्ष्मी देवस्थानाचो एटर्नी. आमचें महालक्ष्मी देवूळ गोंयच्या राजधानीन पणजेन आसल्या कारणान ह्या देवळांत सबंद गोंयभरचे लोक हांगा येतात. म्हणजे चडशे लोक पणजेत पावतात आनी ते लोक सगळे भावीक हिंदू धर्माचे जे लोक आहात ते ह्या देवळांत येवन आपली मागणी करता आनी आमची देवी तेंची मागणी पूर्ण करता अशी ख्याती आहा. ह्या देवळान तशें 207 वर्सां पयलीं हें देवूळ स्थापन जालें त्या पोर्तुगीज काळान. आनी त्या काळान ह्या ज्या लोकांनी ह्या देवूळ स्थापन करपाक जी हेल्प केल्लो ते सगळे जातीचे लोक ह्या देवळाचे माजन आहा. आनी ह्या देवळान आमी सादारण वर्सभर आमचो कार्यक्रम आसता. तितून आमी एक 10-12 फावटी अन्न समर्पण करता आनी अन्नदान आसता. प्लस आमी वार्षिक सप्ताह करता, भजनी सप्ताह. तो सादारण 112 वर्सां पयलीं सुरू केल्लो. त्या टायमार व्हडलो एक हें येयल्लें संकट कशें आयिल्लें त्या खातीर आमी सुरू केल्लो. तो आजून पर्यंत चालू आसा. पयलीं आमी 3-3 वरांचो एक समाज करताले. आतां सबंद दीस एक समाज करता. 7 दिसाचो उत्सव आसता. 8व्या दिसा मागीर तेजी समाप्ती जाता. आनी ते सगळे लोक हांगा त्या सप्तकाक हांगा जमता आनी लोकांची गर्दी त्या काळान खूब आसता हांगा. आतां आमच्या देवळाची पंचायतन आसा. तितून महालक्ष्मी मेन देवूळ, मुख्य देवूळ, मागीर म्हादेवाचें आसा, मागीर हनुमंताचें आहा, आमचो रवळनाथ, रामपुरुश आनी गणपतीचें. आमचे रवळनाथाचो आमी स्थापना दिन करता. गणपतीचो स्थापना दिन आसता, गणेश जयंती आसता, हनुमान जयंती आमी साजरी करता, राम जन्म करता, आमी रामनम करता. हे आमचे उत्सव चालू आसता. त्यात आतां नवरात्रेचो आतां उत्सव सुरू आसा. त्या काळान आतां लोक आतां गर्दी आसता देवळान डेली. सबंद दीस देवूळ ओपन आसता. सगळ्या लोकांची ओटी भरपाची बायलां येवन ओटी भरता आनी आपले मागणे मागता. आनी चडशे हांगा लोक वर्दळ ती नवरात्र मातशी वाडत वयता.
ह्या देवळात देवीच्या दर्शनाक भक्तांची गर्दी आसा. पणजे हे भोंवडेकारांचे मुख्य आकर्षण. ताका लागून खूबशे भोंवडेकार महालक्ष्मीच्या दर्शनाक हांगासर येतात. भक्तांचे उलोक देवी पावता असो विश्वास भक्तांक आसा. म्हजें नांव रमेश शंखवाळकर. हांव तालिगांवचो. हांव म्हज्या बापाय बरोबर येतालो हांगा म्हणजे भुरगेपणाच्यान. पूण अक्षरशः देवळाचें हें म्हजें सहवास जालो म्हणजे इंडिविज्युअली म्हजे भावा बरोबर येतालो हांव फ्रॉम 73 सप्ता तेन्ना बसतालो हांव देव हांगा. तेन्नाच्यान म्हजें तें सुरू अजून मेरेन आसा म्हजें तें तिच्या कृपेन. हांव विनय साकरदंडे. हांव हांगा देवळात कडेन रावपी आनी ल्हानपणा पासून आमी पळयल्या पयलींचें देवूळ पळयलां, आतांचें देवूळ पळयलां नवें बांदलां तें. आनी हांगा सगळे म्हणजे चैत्र पुर्णिमेंतल्यान जे उत्सव सुरू जाता तेव्हा पयलीं खूब नाटकां जातालीं हांगा. आतां ती सगळी ऑलमोस्ट बंद जाल्या. आतां फक्त चैत्र पुर्णिमेचीच नाटकां जाता. वर्साक 2 रथ जाता, चैत्र पुर्णिमेचो आनी रथ सप्तमीचो. दुसरें सांगपाचें म्हणजे खुबशे लोक हांगा देवीक म्हणजे सांगून घेतात आनी देवी पावता तांकां. कित्याक अशी आमची जागृत देवस्थान आसा हें. आनी शुभ कार्या खातीर हांगा पणजेकार सगळे येता. पयलीं देवीक पत्रिका दवरता आनी सुरू करता सांगपाक म्हणजे लग्न कार्य बीन कितें आसा तें. देवीक सांगल्या शिवाय फुडेंच वचना. देवी महालक्ष्मीची उपासना सुख समृद्धी मेळोवपाचो सगळ्यान फलदायी उपाय अशें म्हणटात. देवीची भक्ती करप सदांच बरें, पूण नवरात्रांनी देवीची सेवा आनी पूजन करप सगळ्यान शुभ अशें मानतात. अशें म्हणटात की देवी महालक्ष्मी आपल्या भक्तांच्या कल्याणा खातीर भुंयेचेर स्थापीत जाली. नवरात्री उत्सवान देवीच्या वेगवेगळ्या रुपांचें पूजन जाता. दर एका दिसा एक देवीक आमी मना पासून पुजतात. अशें म्हणटात की नवरात्री उत्सवाच्या वेळार दुसरो दीस आसा तो देवी ब्रह्मचरणीचो. होय रूप देवी पार्वतीचेच, पण कुमारिका रुपान आमी हिका पुजतात. अशें म्हणटात की देवी ब्रह्मचरणी आशिल्ली ती महादेवाक मेळोवपा खातीर महादेवा कडेन लग्न जावपा खातीर तिणें खूब तप केलें. शेकड्यांनी वर्सांनी तप करून जेविनासतना खाय नासतना उपास करून पांयांनी चलत रावली आनी तिणें खूब सिद्धी मेळयली. अशा वेळाचेर महादेवान स्वता तिची परीक्षा घेतली, पूण ती हाल्ली ना. अशा वेळाचेर महादेव प्रसन्न जालो आनी मागीर तांचें लग्न जालें. होच तिचो अवतार आमी दुसऱ्या दिसा पुजतात. या नवरात्र उत्सवान देवी महालक्ष्मीकडे हेच मागणे करता की तिने आपल्या भक्तांक भरपूर ऐश्वर्य आणि समृद्धी दिवची. हेच मागून देवी महात्वच्या आयचो भाग हांगा सोंपयता. या देवी सर्वे भूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता. नमस्तस्ते 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 नमो नमः. नवरात्रांचो उत्सव देवी शक्तीचो सुवाळो. 9 दिसांची नवरात्री आणि 10व्या दिसाचो दसरो या दोनूय उत्सवांची समेस्त गोंयकारांक मना काळजांतल्यान परबी. शुभेच्छूक स्वप्नील शेटगांवकर, पंच वॉर्ड नंबर 3 मोरजे, तशेंच मोरजाई देवस्थान समितीचे वांगडी.
नवरात्र ही 9 दिवसाचा उत्सव देवी महादुर्गा वेगवेगळी रूपं धारण करून महिषासुराचा वध करते. ह्या आमच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने, या दसऱ्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, हितचिंतकांना, देश विदेशातील सर्वांना मी संपूर्णपणे सुंदर आयुष्य आणि चांगले दिवस येवो हीच देवाकडे प्रार्थना करतो. An institute, a name that hotel industry trusts. Benz NX wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. A perfect shop for all your clothing needs. Saris, kurtas, churidars, leggings, dress materials, western wear, night wear, inner wear, bridal lehengas and all the accessories to make every woman look beautiful. Visit today Benz NX Mahalakshmi Chambers and Benz Readymade, Padmavati Tower, 18 June Road, Panjim, Goa. Hotel Green Park, a right place for celebrations. Multi-cuisine AC and poolside restaurant, away from crazy crowd, a right place for birthday celebrations, weddings, engagement ceremonies, conferences and meetings. Visit today for a complete family treat. Hotel Green Park, Giri Mapsa, Goa. Hotel Green Park wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. अब घर की हर दीवार चमकेगी मास्टर लैक के वाटर बेस्ड PU पेंट से। कम दाम में दे बढ़िया क्वालिटी जो बाकी पेंट्स के मुकाबले चले ज्यादा। गोवा के हर घर के लिए गोवा का पेंट, मास्टर लैक पेंट। जानकारी के लिए कॉल करें 8208949772। मास्टरलैक पेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अशें म्हणटात की 9 दिसांक 9 रंग देवी उधळत आसता. हे सगळे रंग तुमच्या सगळ्यांच्या जिवनात भरचे अशें देवी कडेन मागता. आनी नवरात्रीचो यंदाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन तुमचो जावचो अशें समस्त पिर्ण अर्बनच्या परिवारा तर्फे हांव देवी कडेन मागता.